रावता तेंची नावां घेता, एड्रेस घेता आनी फोन नंबर घेता भितर तेंचे ते फुडें आनी तो डिसिजन जावंक जायना किंवां हे चोरी अवॉयड करपा खातीर आमी हो ड्रायव्ह दवरलेलो आसा। मॅडम एरिया म्हणटात कितें दीस आमी 13 तारखेरूय थोडी एरिया कवर केल्लेली आसा, आयज आमी ही फुडली एरिया कवर करता। मॅडम जे लोक आपल्या रेंटाक दवरतात अशे मायग्रंट्स वा खंयचे आउटसायडर्स दवरतात, कांय जाणांनी जी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्मां आसा पळय ती भरूंक ना वो तांकां कळना कशी भरपाक, सो तांकां एक एक्सप्लेन करून तुमी सांगा की ही फॉर्मां कशी भरपाची आनी कितली इम्पॉर्टंट आसा। इम्पॉर्टंट आसा म्हणल्यार कितें, आमी कोणाक खबर ना पळय तांकां आमी एसिस्ट करता। सद्या फॉर्मां आमच्या पुलीस स्टेशनार मेळटा किंवां शिवोले ऑफिसरूय फॉर्मां मेळटा। सो ही इम्पॉर्टंट कित्याक फाल्यां कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार लायबल कोण जाता, ओनर जाता लायबल, ताका लागून ही फॉर्मां भरपाक गरजेची आसा। सो सद्या मेरेन हो ड्रायव्ह सकाळ मेरेन चालू आसा? हय, सकाळच्यान चालू आसा। हो आमचो ते दिसा आमी केल्लो आसा, ती राय एरिया कवर केल्लेली आसा। आयज आमी ही दाण्यार गुड्यार बी कवर करतले। कितें मॅडम, ज्या ज्या घरान तुमी टेनंट व्हेरिफिकेशन जो दवरलेलो ताचेर कितें मेवला की कोणें भरूंक ना फॉर्मां, कोणें कितें ताका आमी सांगता सद्या हे करा म्हणून, फॉर्मां भरपाची म्हणून सांगता आनी तुमी भरूंक ना ते मागीर आमी फुडें PI कडेन डिस्कस करून कितें ती एक्शन घेतली। येस।